आनी हांगा गोठो केला तो वाड्याचें नांव सांताक्रूज फोंडा गोवा. तशी कॉम्पिटिशन आसता न्ही तशी आमकां प्रायज मेळटाय. अंदू तिनूच कॉम्पिटिशन आहाय, एक फोंडाचें, एक शेपर्ड आनी गोवाचें आर्ट एंड कल्चराचें. आमी दोगांय मेन मागीर आमी थोडे लेबर हाडटा करपाक उबारपाक बसें आनी आमच्या फॅमिली मदेंच करता आमी 8 ते 10 तारीख पासून करता जानेवारी 10 तारीख सुद्दां आसता. कित्याक लोक येत आसता न्ही पळोवपाक. सो लोक येवन वयता तुमकां मेळटा कितें सांगता लोक तुमकां? सगळ्याकी बेस्ट दिसता इतके नॅचरल आमी वच पळोवना आनी डिटेलिंग चड आहा म्हणटा. बारीक बारीक वस्तू म्हणटा पळोवपाक जाय, एकदां गोठो पळयल्यार जायना म्हणटा आनी आमी पळोवचें दिसता. नेवी म्हणजे गोठो आसा पळय मिनीचो तो आमी हेजो केला लांकडां वुडन स्पून आनी तेजे फाटल्यान आहा ती व्हडली सगळी वुडन ब्लॉकाची केला आनी चडशे नॅचरल हेका यूज केला. सो एवरी इयर चेंज आसता म्हणटा. चेंज लोकेशन सगळें तेजे गोठ्याचें चेंज केला आनी 100% वूड आनी यूज केला मड. मागीर तुका कितें बट आमी मेन गोठो आहा तेका फॉक यूज केलें वुडन फॉक. सो ते खूब टायम लागलो आनी फॉकाय खूब जाय पडली. सो तो तेजे खबर वयर आहा तें आख्या फॉकाचें आनी तेजो हाडलो बॅकग्रावंड जो वॉल आहा तो वूड यूज केला. सो तें कट करपाकूच पीसीस जाय पडले. सो ते फिट बी करपाक खूब टायम गेला आमकां. आनी सेकंडली आतां आमगे 15 आयटम तर मुवमेंटाचेर आहे. सो ते 15 आयटम म्हणजे एवरी इयर इनक्रीज जाता एक आयटम. सो हे फाटी बिल्डूल बी न्यू आयटम आहा आनी तो वयर येयलो शेपर्ड आहा कोरवांचो सगळे न्यू आहा. खूब सगलो बरोच म्हणटा लोक लायक सगल्या भोंवन येता आनी तेंगे कमेंट्स आसता की चड बरो आहा.